दवल्ली, कुठ्ठाळी आणि रेश मागुश या 3 जिल्हा पंचायत पोटवेंचणुकेचो निकाल जाहीर जालो। दवल्ले रेश मागुश भाजपाचे उमेदवार निवडून आयले जाल्यार कुठ्ठाळे अपक्ष उमेदवारान बाजी मारली। दवल्लेच्यान भाजपाचे परेश नायक 703 मतांच्या फरकान जिखून आयले। रेश मागुश जिल्हा पंचायतीन भाजपाचे संदीप बांदोडकार वेंचून आयले। कुठ्ठाळे अपक्ष उमेदवार मार्सियाना वाज 2500 वयर फरकान वेंचून आयली। एक ग्रुप जो आयज हो विजय भारतीय जनता पार्टीचो जाले कडेन हांव अशें मानता। त्या खातीर हांव असंख्य म्हज्या नावेली मतदारसंघातले कार्यकर्ते बूथ लेवला वयल्यान ते वयले डिस्ट्रिक्ट आसूं किंवा सावथ आपल्या मंडळाचे आसूं किंवा युवा मोर्चाचे आसूं किंवा महिला मोर्चाचे आसूं किंवा आमचे शक्ती केंद्र आसूं किंवा आमी जी टीम आसा जी आमची भारतीय जनता पार्टी नावेली मतदारसंघा जे वावुरता हे सगळें श्रेय आहा ते सगळें श्रेय हे आमच्या कार्यकर्त्यांक वयता। हांव एक बेश्टो एक पक्षान एक तिकेट दिली आनी म्हाका ही जबाबदारी दिली, ही सगळी जबाबदारी आमच्या कार्यकर्त्यांक हे हांव इतलेंच मानता की सगळे कार्यकर्त्याचो हो विजय आसा। तसोच जे आमचे वरिश्ठ आमचे स्टेटीचे अध्यक्ष सदानंद भाई जावं किंवा आमचे नरेन भाई जावं दामू नायक जावं डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएम जावं किंवा बाबू कवळेकार किंवा बाबू आसगांवकार किंवा आपलो माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत जावं हांच्यांनी बसून म्हाका जिखून हाडपा लागून खूब कश्ट केले। तातूंत भितर सगळ्यांचो व्हडलो रोल आशिल्लो आमच्या आमदाराचो, तशें आमचे प्रभारी सर्वानंद भाई भगत तेजोय आशिल्लो, तशें आमचे सगळे वेलविशर आनी जे कोण उल्हासान सांगिल्ले भशेन आमदारान सांगिल्ले म्हणजे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केला आनी हाजे मुखार आमी आमदाराच्या सपोर्टान आनी आमचे सरपंच पंच आसूं सगळे पंचायतीचे तांकां सगळ्यांक घेवन सगळे धर्माच्या लोकांक आमी घेवन मुखार वयतले, लोकांचो डेव्हलपमेंट करतले आनी ताचो गांवचो डेव्हलपमेंट करतले आनी हो विजय आसा परतून म्हणल्यार हांव सगळ्यांक हें कितलेंच देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां, कित्याक आयज तेंच्यांनी म्हाका विक्ट्री दिल्ली आसा आनी सांगपाचें म्हणल्यार आमचो MLAच्या आदारान आनी प्लस आमची सगळी पंचायतीच्या आदारान हांव जिखून येयल्ली आसा आनी हांव मागतां सगळ्यां कडेन सगळ्यांची कितें कामां आसा मॅनिफेस्टो कितें आसा तो हांव कंप्लीट करतलें। म्हजी दारां सदांच लोकांक उदकी आसतलीं, सगळीं एकवटान रावन काम करुया आनी बरे भशेन हें करुया। हांव सगळे इच एंड एवरी वोटर्सांक थँक्यू म्हणून सोदता कित्याक सगळीं म्हाज्या बरोबर रावलीं आनी तेंच्यांनी जो मोग तेंच्यांनी आंदून वाज MLAक दिला तितलोच तेणी म्हाकाय दिलो म्हणून आयज म्हाका प्रूफ केलें आनी हांव तेंची कामां करूंक सदांच वावुरतलें। सरकारा कडेन मानचे आमी तेंच्या वांगडा आसतले की झेडपीक थोडे फंड वाडोवचे। अशें म्हणटात की गोंयांत झेडपीची गरज ना, स्क्रॅप करचे, हेच्या कडेन कशें पळयतात तुमी? ना, ती एक प्रतिक्रिया कॉन्स्टिट्युशनल हें तें, सो तेका आमी गरज ना म्हणूंक शकना। सो ते जशें कॉन्स्टिट्युशनान बरयल्लें आसा तें आमकां फॉलो करचेंच पडटा।